आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेसून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या मेंढऱ्यां सरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तुमच्या भाव भयणीनो, देवाच्या राज्याची भुरगीं आमी आनी देवाच्या राज्याची भुरगीं कशीं जेजूच्या मिसावान भितर सरूंक मिसळ जावंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा. आनी आमकां भासावणी ह्या दिसांनी परतून परतून आयकूंक येता. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान जितल्यो भासावणी केल्ल्यो आसात सोडवणदारा विशीं, जो सोडवणदार आमचे पासत येतलो आनी तो सोडवणदार येता तेन्ना कितें कितें जातलें, ह्यो भासावण्यो आमकां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान ह्या दिसांनी आयकूंक मेळटात. आनी ह्यो भासावण्यो जेजू जेन्ना आयला तेन्ना शार्ती पावल्यात. हेंय आमी शुभ वर्तमानान वाचून आयकून जाणा. आयचें शुभ वर्तमान खेरीत भाशेन जेजू आपल्या शिसांक आपल्या मिसावान खेरीत भाशेन मिसळ करता आनी तांकां ही पदवी दिवन धाडटा, हें आमकां आयकूंक येता. आमी जेजूचे शीस लागशिल्ल्यान आमी ताचे शीस जावपाक आमकां खेरीत आपोवणें दिल्लें आसा. सगळे कडेन आमी यादनीक आनी सगळे मोटवाशी न्हू, सगळीं पाद्री माद्री जायनात, पूण आमचो गोराबो वयर काडूंक आनी गोराबो फुडें व्हरूंक हें एक व्हड आपोवणें. कित्याक गोराबे जरी तर ना जाल्यार पाद्री ना, माद्री ना, कोणूच ना. म्हणटच गोराब्याचें जें मिसांव आमकां आसा तें फुडें व्हरूंक, एकामेकाक बरीं करूंक, एकामेका वयलें वायट आसा तें काडून उडोवंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक मानून घेवंक, हें व्हड मिसांव. तर भाव भयणीनो, आमकां जें मिसांव दिल्लें आसा आनी पदवी जी दिल्ली आसा ती घेवंक आमी दर दिसाक हे मिसाचे भेटेन हाजीर जाता. ह्या पवित्र साक्रामेंतान जेजूचें उतर जें आमकां मेळटा आनी जेजूच्या जेवणान आमकां वांटो मेळटा, तातूंत हें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आनिकूय घटाय. आनी जायते फावटी आमी जाणा हें मिसांव फुडें व्हरता आसतना आडखळी जायत्यो आसात, डिजपॉयंटमेंट जायते आसात. जें कितें आमी करूंक सोदता, जें कितें आमी आशेता तें जायना, पूण आमकां नाका तें जाय तेंच जाता. थोडी फावटी जें बरें आमी करूंक सोदता तें आमच्यान कितलेय प्रयत्न करीत जाल्यार तें बरेंपण आमकां भायर दिसच ना. आनी जें कितें आमी आडावंक सोदताले तेंच जाता. जे भाशेन बागेवन पावलूय आपल्या मिसावांत हें सांगता. पूण बागेवन पावलू जेन्ना हो सक्सेस वो यश ताका मेळना तेन्ना ताचेर निराशी जावचे बदलेक आपलो विस्वास जेजू क्रिस्ताचेर आनीक घट करता. जें कितें आमी करता तें जेजू पासत करता. जें कितें आमी फुडें व्हरता तें मिसांव जेजूचें जाल्यार भाव भयणीनो आमी भिवपाक नाका. पूण आमचें मिसांव फुडें व्हरता आसतना हेच जेजूक आमचे भितर घेवन, एकामेकाचो सांगात घेवन, एकामेकाच्या हाताक धरून हें मिसांव फुडें व्हरूंक, पीक तर खूब वावराडी थोडे जाल्यार आमी खरे आनी बरे वावराडी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जावंक हे भेटेंत आमकां करपा मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. देवी आमची पेटोवंक काडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तुका अर्पिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां तोंड तुका भेटता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला आमकां जिविताचो
समर्पिता आमचे सुख सर्वेटोयता मानून घे परमेश्वराच्या रुस्तारा तुका दिन वाजता तुझ्या उदारपणान तू आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो तुका पटयता दाख वालेन दिलान मनशाची वावरण करता जेसूची कूड तो सातलो आमकां पोतून तो मेळटलो जेजूचे काळजांतलो म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सुरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवन मोगाळ बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता तुजे ओगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचोरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचोरगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार ताचो गुटपर गोठुया सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका शिंपलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची खेरीत भाशेन मार्कुस डायस आनी फातिमा लिओकार्दिया लोबो ह्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता
हांक वार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजूच्या मिसावांत आमकां आपोवणें आसा आनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमी आमकांच जेजूच्या हातान घालुया जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडणेंत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोशे आमी तुका
प्रार्थूया. कोनवळ्या बापा, तुझ्या दिव्य जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21. आयकोया उंदराच्या उस्वाडान संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसाराक आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरचोनिया. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर